हांव मोठें आसा, म्हजें वजन चड आसा, म्हजो कोण मोग करिना असल्या उतरांनी तूं तुकाच केणटाय. तो राजदावन अशें म्हण. म्हजे देवाचो सुबाम आशिर्वाद आसा. हांव देवाची रचना. हांव देवाचें भोव मोलादीक भुरगें, एक भोव मोलादीक बी. हांव क्रिस्ताचें प्रतिनिधी. आनी जेन्ना तूं ही उतरां परत परत उच्चारतलय तेन्ना तूं तुका आपल्याक त्या सारक्याचो पळयतलय तेन्ना तुका कळून येतलें की आदीं जें तूं उच्चारतालय तें आतां नाच जावन गेलें म्हण. कित्याक मोडणीच्या पुस्तकांत 21:21 अशें म्हणटा, जें तूं उलयताय ताचे वयल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता. जें तूं उलयताय ताची तूं फळां खातलय. तूं आदीं मरण उच्चारतालय, आतां जिवीत उलय. मागीर तुका गमून येतलें तुजें जिवीत कशें बदल्लां.